सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. पयली सुवातेर म्हणजे हांव विश्व कोंकणी केंद्र आनी तांचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणै हांचो आभार मानता, कारण तांणी ही प्रोजेक्ट जी आसा ताजी सुरवात केली आनी ताका लागून खुबश्यो मातृ उपासनेचे बद्दल ज्यो वेगळी वेगळी म्हायती आसा ती उजवाडाक येतली अशें म्हाका दिसता. आनी तांणी सुरवात केली ते भशेनूच आय डोंट नो वेदर इट इज कोइन्सिडन्स काय कितें तरी ते जे सांगताले की हांची एनिमल वर्शीप वराह वर्शीप जी जाता तशीच स्क्रिनीचेर म्हजो डेस्कटॉपाचेर जी पिक्चर आसा तोय बी एनिमल वर्शीप ऑफ गोवा. ताका वाघ्र म्हणटात आमी आनी खूब कडांनी वाघाची उपासना थंय जाता. सो ते ताका म्हणटात टेलिपथी. सो वी आर इन द थिंकींग इन द सेम लेवल. आनी ही आतां हांवें घाल्ली ना, ही घाल्लीच आशिल्ली आनी ही मेड अ रेफरन्स टू इट. सो इट इज कोइन्सिडन्स. पयलीं म्हळ्यार म्हजी जी भाशा आसा ती कोंकणी मातशी वेगळी भाशा. सो हांव तुमकां विचारपाक सोदतां वेदर तुमकां कोंकणी ही चलतली काय हांव इंग्लिशीन उलोवपाक जाय काय म्हणून. कित्याक तो एक बॅरियर येवपाक शकता. इट्स ओके. ओके. चड पयस चड लेट करनासतना हांव सुरू करतां लेक्चराक. स्मॉल आसा पूण जो टॉपीक जो आसा तो खूब व्हडलो आसा. ताका लागून जेन्ना आमी खंयची एक सिस्टमॅटीक स्टडी करतात इतिहासाची तेन्ना आमी सदांच तांची कॅटेगरायजेशन करचें पडटा. ताका एकाडेमीक लूक दिवचो पडटा आनी एकाडेमीक लूक जेन्ना आमी ताका दितात तो एकाडेमीक लूक खुबश्या वेगळ्या वेगळ्या आदाराचेर तो अवलंबून आसता. म्हणजे ताका पुरातत्व, आर्किओलॉजी, आर्कायव्ज म्हणजे पुराभिलेख आनी तशेंच पुराण कथा हाजो सगळ्याचो आनी लोककथा हाजे सगळ्याचो सपोर्ट घेवन तो मुखार व्हरचो पडटा. केन्नाय तुमी आतां पळयलां आसतलें की अयोध्येची तुमी केस घेयात किंवा ज्ञानवापीची तुमी विशय घेयात, जेन्ना लिखीत पुरावे आमचे कडेन अवेलेबल नासतात, म्हणजे पुरातत्वीय आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस आमचे कडेन नासतात, आर्कायव्ज बरयल्ले एविडन्सीस नासतात, तेन्ना आर्किओलॉजिकल एविडन्सीस खूब म्हत्वाचे असतात आनी ताजे आधाराचेर त्यो केसी किंवा तो विशय सोडयतात. आतां जेन्ना आमी मात्र उपासना म्हणटात आमकां एक लक्षांत येवपा जाय की आमच्या कल्चरांत कोंकणी कल्चरान आसूं किंवा खंयचे भारतीय कल्चरान आसूं जी वर्शीप सुरू जाली, जी उपासना सुरू जाली ती दोन स्तराचेर सुरू जाली, 2 लेवलाचेर सुरू जाली. आनी एक लेवल म्हणजे तो आमी ताका नॉन आयकॉनीक म्हणटात, जाका स्वरूप नाशिल्लें. आनी दुसरें लेवल आशिल्लें तें आयकॉनीक, ताका स्वरूप दिलें. म्हणजे ताका आमी मुर्ती, प्रतिबिंब, प्रतिमा जी आमी शब्द वापरतात तें लेवल हें सेकंडरी लेवल जे आज आमी अजून पर्यंत करतात. आनी नॉन आयकॉनीक जें आसा जाका स्वरूप नाशिल्लें तें सुद्दां आमी अजून पर्यंत कंटिन्यू करीत आयल्यात. म्हणून हांव सदांच म्हणटा, इवन ड्युरींग माय लेक्चर्स आय ऑलवेज से की we should be proud of being born in a country called India where we are still living the civilization. बाकीचे सिव्हिलायझेशन इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक हातूनय ह्यो कल्चर्स आशिल्ल्यो, हातूनय ह्यो उपासना आशिल्ल्यो, पूण आज ते खंयच अस्तित्वांत ना, ते सगळी काबार जाली. सो वी शूड बी प्राऊड कित्याक वी आर द ओनली पीपल इन दीस वर्ल्ड वेअर ए सिव्हिलायझेशन आमी जगतात अजून पर्यंत. शेकडो वर्सां पयलीं जो नमस्कार करतालो तो अजून आमी नमस्कार करतात. शेकडो वर्सां पयलीं जनरेशनान आमी तिकली लायताले, कुकूम अजून सुद्दां आमी लायतात. ओके. सो दॅट इज वॉट मेक्स इंडिया अ लिव्हिंग सिव्हिलायझेशन. आनी गोईंग बॅक टू दीस आमची जी नॉन आयकॉनीक जी आसा ती ह्या स्वरुपांत सुरू जाली. आनी हांव तुमकां ते जे कितें फोटोज दाखयतलो किंवा एक्सप्लेन करतलो आय विल जस्ट टेल यू की दे आर ऑल फ्रॉम गोवा. आनी गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल प्लेस. आनी यू विल बी सरप्रायज टू नो की हे ल्हानशे जाग्यांनी इतली सगळ्यो देवी देवता रावतात. हे इट इज आनी आफ्टर पोर्चुगीज रूल सुद्दां त्यो अस्तित्वांत आसा. इट्स समथींग वीच इज व्हेरी ग्रेट. सो एन आयकॉनीक जेन्ना हांव म्हणटा किंवा नॉन आयकॉनीक म्हणटा, स्वरूप नाशिल्ली मात्र देवता जी गोंयांत सापडटा आनी बाकीच्या हेर ठिकाणी ती मेळटा, कारवार पर्यंत ती मेळटा. ताजे नंतर थोडे कडेन अंकोला आनी कुमठा पर्यंत ताजी देवळां पळयल्यात हांवें. ती म्हणजे आमी तिका म्हणटा सांतेर. सांतेर म्हणजे एंटील किंवा रोयण. इन सिंपल टर्म्स इट इज कॉल्ड रोयण. आतां कित्याक सांतेर? मात्र देवता जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सांतेरच कित्याक? कित्याक फातर कित्याक न्ही? वाय इट कांट बी अ सिंपल रॉक? कित्याक ही जी सांतेर आसा इट इज बेजिकली रिप्रेझेंटींग द फर्टिलिटी. जशें आतां शेणै सरान सांगलात की एग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसीस जेन्ना स्टार्ट जाल्यो
तेन्ना लोकांची जी नजर आशिल्ली, लोकांची जी दैवी शक्ती कडेन जी लूक आशिल्लो, जो एटिट्यूड आशिल्लो, तो म्हणजे परफेक्ट रेप्रेझेंटेशन वॉज माती. आणि माती वीच इज फर्टायल. आणि तुमकां खबर आसतलें की रोयण जी आसता ताजी माती जी आसता ती एक्स्ट्रीमली फर्टायल आसता. आणि सेकंडली दॅट इज द ओनली नॉन लिव्हिंग प्रोडक्ट ऑन दी अर्थ which despite of being non-living it still has growth. आणि खंयचेच नॉन लिव्हिंग बीइंग जे आसा ताका ग्रोथ दिसना. सो दीस वॉज द ओनली डायनेमीक रेप्रेझेंटेशन ऑफ मदर अर्थ. आणि अर्ली जे रेप्रेझेंटेशन आमकां मेळटा ताका आमी सातेर म्हणटात, रोयण म्हणटात. आतां सातेर ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? सात म्हणजे भुमी, एर म्हणजे वयर, जशें आमी जिबेर, ताळयेर, माळयेर म्हणटात न्ही, वीच सिग्निफायज वयर, ऑन टॉप. सो जी भुमीचे वयर येता ती रोयण. आणि सरप्रायझिंगली ही जी डायनेमिझम हे मातयेन जे दिसता, हे रेप्रेझेंटेशनान दिसता, इज कम्प्लिटली व्हेरी वेल सिग्निफायींग ग्रोथ ऑफ मदर अर्थ. ओके. सो अर्ली सातेर जी आमकां पळोवपाक मेळटा, गोंयांत खूब ठिकाणी हाजी देवळां आसात. आणि सरप्रायझिंगली म्हणजे सबसिक्वेंटली तेजी शांतादुर्गेंत ताची रुपांतर जालें. ओके. सातेरीचे शांतेरी, मागीर शांतादुर्गान ताचें रुपांतर जालें. ह्यो ज्यो सगळ्यो सातेरी ज्यो आसात त्यो अजून पर्यंत रोहिणीच्या स्वरुपांत तांची उपासना करतात. ही जी सातेर तुमी पळयतात ती फोंडा तालुक्यांतली शांतादुर्गा कुंकळे ह्या गांवांत आसा. ओके. आणि सबसिक्वेंटली हाजी जी सेकंड फेज जी आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणजे गिवींग इट अ फिमेल लूक वेर द अलंकार केम इन टू पिक्चर. ओके. सो हांगा तुमी पळयात की ते सातेरीचे कशें ताणें अलंकार करून तिका फिमेल लूक किंवा एक स्त्री रूप दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सबसिक्वेंटली जेन्ना हाजे फूल आनी डेव्हलपमेंट जावपाक लागलें, वेन सातेरीची वर्शी वाडपाक लागली, तेन्ना तुमी पळयात की तिका फिमेल ताणें तोंड लायिल्लें आसात, मुखे लायिल्ले आसा. आणि हे मुखे जे ताणें लायला ते लाकडाचे आसताले. अजून पर्यंत ही कल्चर किंवा ही संस्कृती चालूच आसा गोंयांत. पूण ड्यू टू मॉडर्नायझेशन किंवा आतां जे मॉडर्न इनोव्हेशन जे आयल्यात ते ताका लागून दीस इज स्लोली ऑन डिक्लायन. सद्या गोंयांत एकूच देवूळ अशें उरलां जे अजून पर्यंत हे लाकडी रूप लावन देवीची उपासना, सातेरीची उपासना परफेक्ट रितीन दाखयता. आणि सबसिक्वेंटली ताजे नंतर जी ताजी डेव्हलपमेंट जाली ती अशी, लाकडाची जी तोंडां लायताले ताका ती लाकडाची तोंडां वॉज ती कालांतरान वाट लागपाक लागली. कित्याक लाकूड आनी उदक जेन्ना लागता तेन्ना ती हळू हळू वाट लागपाक लागली. सो देर केम अ मेटल मास, मेटल फेस. आणि तिका हांगा तुमी पळयात तिजी थर्ड स्टेज वेर शी इज गिवन अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ गॉडेस. हाजे फाटल्यान जी तुमकां दिसता, भितरल्यान जी दिसता दिवो लायलो न्ही, ताजे फाटल्यान जी दिसता ती रोयण आसा. हे रोयणीचे मुखार स्त्री रूप दिवपाचो प्रयत्न हळू हळू जावपाक लागलो. सो सातेर ही वन ऑफ द मदर गॉडेसीस जी गोंयांत खुबशे ठिकाणी आमकां वर्शीप केल्ली दिश्टी पडटा. आणि कितें जालें की सातेर खूब कडेची आसताल्यो, खूब गांवांनी ह्यो सातेरी आसताल्यो. म्हणून ह्या सातेरीचें नांव किंवा ह्या देवीचें नांव त्या गांवा वयल्यान आयडेंटिफाय जावपाक लागलें. म्हणजे नेर्लेची नेर्लेकरीण, सांगोड्डेची सांगोड्डेकरीण, फातर्पेची फातर्पेकरीण, कुंकळची कुंकळकरीण. अजून सुद्दां जेन्ना आमी उलयता न्ही खंय गेल्लो काय म्हळ्यार हांव सांगोड्डेकान्नीच्या देवळान गेल्लो, अजून सुद्दां हेच म्हणटात. खंय गेल्लो? नेर्लेकान्नीच्या देवळान गेल्लो. सो ताका लागून गांवची नांवां वयल्यान हांगची वळख निर्माण जावपाची स्टार्ट जाली आनी ती कालांतरा पासून जाल्ली आसा. सबसिक्वेंटली अनेक उपासना मात्र देवीची और मदर गॉडेस जी आमकां मेळटा ती म्हणजे कलश रुपी उपासना. इतली सुंदर संकल्पना आवर एन्सेस्टर्स म्हणजे आमचे फोर फादर्सान केल्ली आसा की आवय जी आसता, माता जी आसता ती आपल्या भुरग्यांक 9 म्हयने आपल्या पोटान सांबाळटा. सो कलश इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मदर्स वूम. आणि थोडे कडांनी अशी प्रथा आसा की कलशांत हो जो देवीचो कलश आसता तो कलश फूल वर्सभर तो उगडप ना, तातूंत उदक भरून दवरप आनी वर्सभर तो उगडप ना आनी जात्रेच्या दिसा तो उगडप आनी तें उदक तीर्थ म्हणून लोकांक दिवप. ओके. सो सी कितली सुंदर ही कल्पना, आवयच्या गर्भाची उपासना इतली सुंदर रित्यान तांणी करून दवरिल्ली आसा. आनी खुबशीं देवळां अशीं गोंयांत आसा जी अजून पर्यंत हो कलश रुपी
मातयेची उपासना चालूच दवरल्या. आतां उदाहरणांत तुमकां सांगपाक म्हळ्यार हे कलशाक आतां हळू ते तोंड लायतात देवीचें आणि काही ठिकाणी एक पिटकुळी नांवाचें एक झाड आसता, ताचो कळो घालतात. दे पुट अ बड ऑफ अ लोकल फ्लावर विच इज कॉल्ड पिटकुळी फ्लावर. ओके, अँड द होल इयर दॅट बर्ड इज केप्ट. तो कळो तसोच दवरतात आणि जात्रेच्या दिसा तो तीर्थ म्हणून कुपकड आनी वापरतात किंवा लोकांक ते म्हणजे लोकांचे कल्याण करपा खातीर ती जात्रेची दिसा खूब जाण प्रत्येक गांवांनी ते भोंवडयतात आनी ताका भोंवडोवपाची एक प्रथा आसा, ताका मोड असो म्हणटात. सो हांगा एक सुंदर आमकां हें दिसता की ही माता जी आसा, आवय जी आसा, आई जी आसा, ती प्रत्येकाच्या घरांत आपल्या भुरग्याक मेळपा खातीर वर्सांतल्यान एकदां ती येता. कितली सुंदर संकल्पना आहे. इट इज रियली व्हेरी नायस की टू सी दॅट द मदर विजिट्स द डिवोटीज. ओके, आणि वयर जो ताणें धरला तो कळस आणि सकयल जो तो मनीस धरून उबो रावता तो मोड म्हणटात ताका. आणि हो मोड जो आसा तो 15 दीस 12 दीस केन्ना केन्ना 10 दीस तो सगळो कळस तो गांवभर तो गांव प्रत्येकाच्या गांवांनी घरांनी वता, थंय ताका ताची पुजा करतात, तो परत मागीर दुसऱ्या घरान वता. अशें तो 10 दीस 12 दीस तो कळस गांवांतूच फिरता आणि मागीर तो परत देवळां हाडून दवरता. सो दीज आर 2 aniconic forms of mother goddesses which are very vibrant, which are very prominent and which needs to be studied in a very academic manner. I'm just giving you a little insight because the topic खूब व्हडलो आसा. थर्ड जी aniconic form आमकां मेळटा ती म्हणजे ही सत्री. तुमी पळोवपाक शकता दाव्या हाताक म्हणजे लेफ्ट हँड सायड सत्री दवरिल्ली आसा. हांगा ती आसा काय, हें कल्चर हांगा आसा काय ना तें खबर ना, पूण कारवार पर्यंत हें आमकां कल्चर मेळटा. ताजे नंतर आय हॅव नॉट सीन दीस. सो ही सत्री जी आसा तुमी जर पळयत ही देवीची सत्री अशी ते मानतात. आणि अगेन इट इज अ परफेक्ट सिम्बॉलिझम ऑफ अ एंटील. आणि वयर जी पलंगां जी असतात ताका सत्री म्हणटात. कुड इट रिप्रेझेंट मशरूम्स ऑन एन एंटील? इट हॅज टू बी स्टडीड. ओके, सो तुम्ही जर पळयत हो कॉन्सेप्ट, सकयल जो भाग आसा तो एंटील रिप्रेझेंट करता आणि वयर जो भाग आसा सत्र्याचो तो भोवतेक अळमी जी येतात एंटीलाचेर ताजे ते रिप्रेझेंटेशन आसपाक शकता. ओके, सो दीज आर 3 aniconic फॉर्म जे आमकां गोंयान मेळटा. आतां जेन्ना एनायकॉनिक फॉर्म्सांतल्यान ती ट्रान्सफर जावन हळूहळू आयकॉनान येवपाक लागली, म्हणजे मुर्ती स्वरुपांत येवपाक लागली आणि लोक आतां मुर्तीची उपासना करपाक लागले, तेन्ना गोंयांत अशें एक आमकां स्कल्पचर मेळटा जे विच इज कार्वड आउट ऑफ लॅटरायट स्टोन. इट इज द ओनली मदर गॉडेस फाउंड इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ this area. I think from I can say, I will not be wrong, from Ratnagiri to Karwar this side, I will take it to Ankola. Laterite stone sculpture of such a big size अजून पर्यंत तरी खंयच मेळिल्लें ना. आणि this dates to the megalithic period. हाजी जर तुम्ही पळयत, इट इज शोईंग अ वुमन लायंग ऑन हर बॅक आणि तिचे हात दोन्ही अशे आसा आणि ते आतां दिसना, ते रायट हाताच्या आणि तिची कमरा मदीं एक ल्हान भुरगें जन्मल्लें भुरगें दाखयलां, which signifies that she is lying down with her newly born child. And this dates to the megalithic period. It is around I think 3 meters in size. And हे जे स्कल्पचर आसा आर्किओलॉजिकली इतली इम्पॉर्टंट आशिल्लें की थंय कुर्डी नांवाचो एक गांव आसा, तो डॅम मारला गव्हर्मेंटान आणि हे स्कल्पचर बुडपाक लागले, सबमर्ज जावपाक लागले. सो आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट गोवा स्टेटीन हे स्कल्पचर कट करून परत ते सेफ जाग्यार हाडून दवरला. टुडे इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द म्हाळसा टेम्पल इन वेर्णा. अँड इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक? ताची 2 कारणां आसात. एक तर ह्या भागांत ते खंयच मेळना अशी ही सायजीची मदर गॉडेस. सेकंड म्हणजे कार्विंग ऑन लॅटरायट इज व्हेरी रेअर. आमी लॅटरायट कार्विंग जे आसा म्हणजे स्कल्पचर करप, मूर्ती काम करप लॅटरायटाचेर खूब रेअरली मेळटा. पूण येदे व्हडले प्रचंड स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस मेळप इज समथींग वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवा अँड इट्स कल्चरल स्टडी. सो सबसिक्वेंटली दीज आयकॉन जी आशिल्ली मदर गॉडेसाची ती डेव्हलप जावपाक लागली आणि ती डेव्हलप जातकीर ताजी जी आयकॉनोग्राफी ती कशी वळखुवप सातेर किंवा ती कशी वळखुवप खंयची देवी ती, हाजेर एक थोडोसो आमी विचार करचो पडटा. आणि ही स्टडी जी आसा सिस्टमॅटीक स्टडी ताका आयकॉनोग्राफी म्हणटात.
विच इज अ पार्ट ऑफ आर्किओलॉजी. म्हणजे ताका मुर्तीशास्त्र म्हणटात. खंयच्या हातान कितें धरल्यार तो खंयचो देव जाता, खंयच्या हातान कितें धरल्यार ती देवी जाता, अशी तरेची जी रेप्रेझेंटेशन्स आसा ती स्टडी करप आनी ताका नांव दिवप, हाका आयकॉनोग्राफी म्हणटात. ओके, सो आयकॉनोग्राफीन कितें कितें इन्वॉल्ड आसा, एक तर मुद्रा असतात, तांची आयुधां असतात, तांणी वापरिल्ले ऑर्नमेंट्स असतात, तांचे कडेन आशिल्ले वाहन्स असतात. आतां हे जे तुमी पळयत की तातूंत अनेक प्रकारचे इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट येता, तो म्हणजे तांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो मुद्रा असतात. रायट हँड सायड तुमी जी पळयतात ती एक मूर्ती आसा देवीची आनी इट इज स्टँडींग इन अ समभंग किंवा समपाद मुद्रा. तुम्ही जर पळयत, इफ यू ड्रॉ अ लायन इन रायट फ्रॉम द सेंटर आणि तुम्ही जर कागद कशे फोल्ड करता तशें फोल्ड जर करत, इट इज सिमेट्री. सो ताका समभंग मुद्रा म्हणटात. आय एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, हातून आनी खूब डिटेलिंग आसा. ओके, दुसरी आसा ती त्रिभंग मुद्रा, विच इज चडशी जी महिषासूर मर्दनी जी मुर्ती असता तातूंत ती मेळटा. 3 कडेन ती भंग जाल्ली असता, म्हणजे 3 कडेन ती अशी मोडिल्ली असता. आणि ही मुद्रा जी आसा ती महिषासूर मर्दनीच्या मुर्तींनी चड मेळटा, हाका त्रिभंग मुद्रा म्हणटात. मागीर जी आसा ती आसन मुर्ती असतात, तातूंत पद्मासनान बशिल्ल्यो मुर्ती असतात. ओके, आणि ह्यो पद्मासनान बशिल्ल्यो मुर्ती असतात त्यो चडश्यो तपश्चर्या करणाऱ्या देव देवतांची असता. आणि ती चडशी सातेरीची जी मुर्ती मेळटा आमकां ती पद्मासनांतली मेळटा. आणि दुसरी आसा ती सुखासन किंवा ललितासन, विच इज ऑल्सो व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि तुमकां सांगल्यार तुमकां अजाप जातलें की चामुंडा ही उग्र देवी, चामुंडेची मुर्ती गोंयान जे मेळटा त्यो सुखासनान मेळिल्ल्यो आसा. सो आमी, म्हाका दिसता गोंयचे लोक जे आसा कोंकणी उलोवपी, ते आमी थंड, वाद ना तंट ना, आमी चामुंडेक सुद्दां थंड केल्या. हे सुखासनांत बसता कोण जे थंड असतात, ते कांय हे करनात, ते सुखासनांत बशिल्ले असतात, विष्णू सारके देव. पूण गोंयांत जी मुर्ती मेळटा चामुंडेची ती सुखासनांत आसा. सो आमचे गोंयकाराले व्हडपण तें देवांक, उग्र देवांक सुद्दां आमी शांत केल्लें आसा. ओके, सो गोईंग अहेड, हांगा सातेर जी आसा तुमी पळोवपाक शकता की जेन्ना देवळां बांदपाचो कॉन्सेप्ट आयलो, टेम्पल बिल्डींग कॉन्सेप्ट जालो, ती सातेर हळू कॉलेप्स जावपाक लागली. आनी हांगा स्टार्ट जाली सातेरीची आयकॉन कॉयन करप, किंवा सातेरीची मुर्ती कशी आसपाक जाय हाजो विचार जावपाक लागलो. अनेक देवळांनी आतां ही मुर्ती स्टार्ट जाल्या. तुम्ही जर पळयलो हांगा लेफ्ट हँड सायड जी मुर्ती आसा, सातेर ही कशी आसची तर ती समभंग मुद्रेन दाखयल्या आनी दोनी हातान तिणी नाग धरिल्ली आसा, कित्याक नाग इज असोसिएटेड विथ एंटिल्स. आनी ह्यो ज्यो अश्यो मुर्ती आसात त्यो अनेक देवळांनी आज आमकां पळोवपाक मेळटा. सो काही ठिकाणी आमकां अशें मेळटा की सातेरीची फाटल्यान रोयण आसता आनी मुखार ती मुर्ती आसता. सो सगळी पुजा जाता कितें जाता ती मुर्तीची जावपाक लागल्या. ओके, तशेंच काही महिषासूर मर्दिनीच्यो मुर्ती आसात, ताकाय बी लोक आज सातेरीच्या स्वरुपान पुजतात. महिषासूर मर्दिनी गोंयान ज्यो मेळटात, तुमकां जर हांवें जर काउंट सांगत न्ही, यू विल बी सरप्रायज्ड. देर आर ओवर 800 sculptures of Mahishasur Mardini found in Goa. These are only documented. Undocumented could go to even 1000. Undocumented ones. And they are found in every nook and corner of Goa. Okay? ही ब्युटिफूल रेप्रेझेंटेशन तुम्ही पळयात. इट इज अ रिजनल रेप्रेझेंटेशन ऑफ सातेर अगेन. आणि ही स्पेशल रेप्रेझेंटेशन कित्याक? दिस इज अ ब्रॉन्झ इमेज आणि हॅव्हिंग रिजनल इन्फ्लुएन्स. हातून तुम्ही पळयात, इट इज शोईंग सातेर होल्डिंग नाग इन हर हँड, आणि उजव्या हातान खडग आणि दाव्या हातान खेटक आसा. आणि दिस इज वन ऑफ द व्हेरी रेअर इमेजीस ऑफ सातेर विच इज फाउंड इन गोवा. ही काणकोण तालुक्यान मेळ्ळ्या इन अ विलेज कॉल्ड पैंगिणी. तशेंच अनेक रेप्रेझेंटेशन ऑफ सातेर वेर तिणे दोनी हातान नाग धरल्या. ही शांतादुर्गा सांगोडकरीण म्हणून आसा. ओके, तिजी ही मुर्ती डेटिंग समवेअर टू द 17th to 16th century. कमिंग बॅक टू द फेमस शांतादुर्गा टेम्पल ऑफ कवळे. आमी ते देवूळ खूब फेमस आसा. इट इज ऑन द टुरिझम मॅप. तुम्ही जर तिची हिस्ट्री जर ट्रॅक करून पळयत न्ही, पोर्चुगीज रेकॉर्ड्स म्हणटा की इट वॉज लोकेटेड इन केळशी आणि शी इज कॉल्ड एज सातेर. आणि दिस इज द ओरिजिनल सायट. देवळाची जी सायट आसा ही ओरिजिनल सायट केळशीची. आणि हांगा पयलीं देवूळ आशिल्लें. जेन्ना पोर्तुगीज आयले तेन्ना तें डिस्ट्रक्शन जालें आणि लोक ती साय देवाची घेवन आज आशिल्ल्या कवळे ह्या जाग्यार आयले. आणि ही सायट आज प्रोटेक्टेड आसा बाय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. इंटरेस्टिंग म्हणजे तुम्ही जर त्या देवळान गेले तर तुमकां दिसता ती मुर्ती तुम्ही पळयली आसतली. ती ही जी दिसता दाव्या हाताक जी दिसता, तातूंत एक इंटरेस्टिंग लेजंड आसा. दोनी हातान तिणी दोगांची केंस धरिल्ले एक मनीस आसा, दिसता न्ही तुमकां.
ही मूर्ती, हाजी पयलींची जी मूर्ती आशिल्ली ती 19व्या शतकात चोरली, पठाणांनी चोरली. म्हणून जे कुशीक मठ आशिल्ले, गौडपदाचार्य मठ आशिल्ले, तांणी आपल्या भवानी शंकर देवीची मूर्ती हाडली आनी थंय तात्पुरती पुजेक दवरली. नवीन मूर्ती केली, कारकळा नवीन मूर्ती केली, ही ती नवीन मूर्ती, आनी ती मूर्ती हाडली आनी ही मूर्तीची पुजा जावपाक लागली. ही जी इंटरेस्टिंग लेजंड म्हणजे ती शांतादुर्गा कित्याक? शांत दुर्गा केन्ना आसपाक शकना. इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टिंग. हाऊ कॅन दुर्गा बी शांत? सो एक कथेनुसार सांगतात की ह्या देवीन विष्णू आनी शिवा हांचे बद्दल जो वाद जाल्लो तो वाद तिणें सोडयलो म्हणून ती शांतादुर्गा. आनी एका हातान आसा तो विष्णू तिणें धरला आनी दुसऱ्या हातान आसा तो शिवा. अशी एक नरेटीव ते आमकां ते सांगतात अबाउट शांतादुर्गा. सो दीस इज शांतादुर्गा फ्रॉम कवळे. आता आय विल गो टू द आर्किओलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ दीज मदर गॉडेसीस. ही तुमकां दिसता ती महिषासूर मर्दिनी, आमी चड काय उलोवपाची गरज ना. देवी महात्म्यम नांवाचो जो ग्रंथ आसा जो महिषासूर मर्दिनी बद्दल आमकां जें कितें सांगता ताजे बद्दल आमकां अशें कळटा की देवीन जेन्ना राग आयलो, तिका त्या महिषासुराचो राग आयलो तेन्ना तिजो राग अनावर जावपाक लागलो आनी तिका म्हणजे देवांक जेन्ना राग आयलो, पूण ते हतबल आशिल्ले कारण महिषासूर पॉवरफूल जाल्लो, म्हणून प्रत्येक देवानी आपली शक्ती काढून ते दिली आणि एक शक्ती निर्माण केली, स्त्री शक्ती निर्माण केली आणि तिका आयुध दिली आपली काढून. आणि जेन्ना ती स्त्री शक्ती इतली ही आशिल्ली, पॉवरफूल आशिल्ली, महिषासुराक मारपाक गेली तेन्ना महिषासुराक एक वर आशिल्लो की ताका जनावराच्या रुपान मारपाक शकना. ही कॅनॉट बी किल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बफलो नॉर ही कॅन बी किल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ह्युमन बीइंग. सो ती जेन्ना ताका मारपाक गेली तेन्ना ती अशे वेळार ती ताका मारपाक गेली की महिषासुराक कळ्ळें की आपलो अंत आतां लागीं पावला आनी तो लास्ट रिजॉर्ट म्हणून तो त्या जनावराचें रूप सोडटा आनी ह्युमन रूप धरता, म्हणजे मानवी रूप धरता. आनी तिका तो देवी तेच टायमाचेर चान्स घेता आनी ताका ती त्रिशुळान आपलो वध करता, म्हणून ती महिषासूर मर्दिनी. आतां आफ्टर हॅव्हिंग सेड दीस, तुमी जर तर महिषासूर मर्दिनीची मूर्ती जर पळयत, खास करून बोरी गांवांत आशिल्ली फोंड्या तालुक्यांतली, देवी महात्म्यान जे उल्लेख केल्लो आसा की ती ताका एक्झॅक्टली हाफ मॅन आनी हाफ एनिमल ह्या रूपांत धरून ती मारता. सेम वे दे हॅव शोन दीस इन द टेम्पल ऑफ महिषासूर मर्दिनी, ताका नवदुर्गा म्हणटात, विच इज इन बोरी विलेज ऑफ पोंडा तालुका. तुमकां हांगा पळयतकीर ती कळटा की शी इज महिषासूर मर्दिनी, पूण आय विल शो यू सम मोर डिटेल्स ऑफ इट. वॉट एवर इट इज डिस्क्रायब्ड इन देवी महात्म्यम दॅट ही इज नीदर अ मॅन नॉर अ ह्युमन बीइंग अँड ही इज बीइंग किल्ड इन दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म. इट इज सो ब्युटिफूल टू सी दॅट स्टोन स्कल्पचर इज showing the act of killing that Mahishasur in that form as described in Devi Mahatmyam. And this is dating to somewhere in the 12th century. Itles ni I would like to draw your attention to this part of the murti where Mahishasurache dhad odayla आणि ते शीर ओडयला आणि ते शीर सकल आसा. सो इतली बारीक डिटेलिंग इन द 12th century ते मुर्तीकारांनी करप is something really very great. आणि there are around these are the list of नवदुर्गा आमी जे म्हणटात न्ही हे तांची नांवां, आनी गोंयान जी नवदुर्गा म्हणून जी देवी मेळटात त्या ज्या गांवांनी ही तांची लिस्ट आसा. ओके, सो गोईंग अहेड आय विल शो यू येट अनदर इंटरेस्टिंग स्कल्पचर ऑफ महिषासूर मर्दिनी. ही पैंगीण गांवांतली काणकोण तालुक्यांतली महिषासूर मर्दिनी. बोरी जी महिषासूर मर्दिनी मेळ्ळ्या आमकां 12व्या शतकांतली, भोवतेक ते कलाकारांनी तिका आयडियल रोल मॉडेल म्हणून मानलो आसतलो आनी ताचे प्रोटोटायप्स तांणी तयार केले. हांगाय तुमी पळयतात की सकल तो महिषासूर दाखयला विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बफलो आनी वयर तो अर्ध हाफ मॅन हातून येता. दीस इज कॉल्ड एज प्रोटोटायप, ताजी कॉपी. आनी अशे प्रोटोटायप्स आमकां 2-3 ठिकाणी मेळटा. सुर्ला गांवाची नवदुर्गा where again थोडेशे चेंजीस आमकां दिसता पण महिषासूर इज देर. आणि yet another one is which is very beautiful also is the Navdurga of Madkai which is in Ponda taluka. आता if you see this, these are dating to somewhere right from 12th, 14th
आनी अगेन 16th सेंच्युरी. सो महिषासूर मर्दिनीचो जो कॉन्सेप्ट आसा की तो लोकां पर्यंत कसो पावप हें तेन्नाच्या स्कल्पटर्सांक कितलें बरें खबर आशिल्लें हें मुर्ती वयल्यान आमकां आज दिसून येता. आनीक आमची गोंयचीच देवी जी नॉर्थ कॅनरा स्थलांतर करचें पडलें ती म्हणजे कात्यायनी. आनी ही तुमी पळयतात कात्यायनी जी चतुर्भुज आसा आनी ती उजव्या हातान वयर तिणें खड्ग शंख आनी सकयल ती त्रिशूळ घेवन त्या महिषासुराचो वध करता. आतां सद्याक ती अवुर्सा गांव आसा थंय कात्यायनी बाणेश्वराचें देवूळ आसा तातूंतली ही मुर्ती अगेन डेटिंग टू समवेअर 15 to the 16th सेंच्युरी. भगवती नांवाची देवी खूब आमकां मेळटा गोंयांत आनी भगवतीची जी मुर्ती आसा टॉलस्ट मुर्ती द बिगस्ट मुर्ती हाजी स्केल तुमकां हांव दाखयतां. इट इज एज टॉल एज मी आनी यू कॅन जस्ट सी द स्केल ऑफ दीस स्कल्पचर मुर्ती. ही पेडण्या तालुक्यान मेळटा. इट इज द टॉलस्ट मुर्ती ऑफ महिषासूर मर्दिनी विच इज एवर फाउंड इन गोवा टील टुडे. अजून महिषासूर मर्दिनीची मुर्तीच्यो आमकां ज्यो मेळटात ती म्हणजे ह्यो शांतादुर्गा शंकवाळेश्वरी, परत काश्याच्यो मुर्ती आनी दुसरी म्हणजे कामाक्षी, परत ह्यो ब्रॉन्झ मुर्तीज मेळटा आमकां. व्हेरी रेअर स्कल्पचर्स दे आर डेटिंग टू द विजयनगर पिरियड. आनी हातून जर तुमी पळयत की कामाक्षी सद्या शिरोडा आसा आनी शांतादुर्गा शंकवाळेश्वरी सद्या वेलिंग ह्या गांवांत आसा. पूण पोर्तुगीज टायमाचेर जेन्ना डिस्ट्रक्शन जालें तेन्ना दीज आर द सेम मुर्तीज वीच द डिवोटीज ब्रॉट टू दीज प्लेसीस अँड टुडे दे आर बींग वर्शिप्ड एज कामाक्षी अँड शांतादुर्गा शंकवाळेश्वरी. हाजें एक इंट्रस्टिंग तुमकां सांगता, प्रत्येक हाजे फाटल्यान एक लेजंड आसा. सह्याद्री खंड नांवाचें एक पुराण आसा तातूंत आमकां कामाक्षी बद्दल उगमाचे बद्दल तो सांगता की कामाक्षी जी आसा ती गोंयांत आयली आनी अग्निमुख राय नांवाचे ब्राह्मणान तिका हाडली आनी कानीन नांवाचो महिषासुराचो एक पूत आशिल्लो तो ते राय गांवांत सामको थैमान केल्लो ताणें. सो कामाक्षीक ताका हाडचें पडलें त्या ब्राह्मणाक आनी तिणें ते कानिनाचो वध केलो आनी लोकांनी विनंती केली की कामाक्षी तुवें गोंयांतूच रावची आनी ताका लागून शी सेटल्ड अँड स्टेड देर इन अ विलेज कॉल्ड राय अँड worship was happening from times memorial. And this sculpture is of utmost importance because these are the only two sculptures which are of bronze of Mahishasur Mardini and they are quite ancient. आणि हाजी ही जी आसा तुम्ही जर ताजी कार्विंग जर पळयत म्हणजे इट इज नॉट कार्विंग आय कॅन कॉल इट इज मोल्डिंग. ओके, ब्रॉन्झ जे मेटल असता ते मोल्ड करप आनी ते मेल्ट करून घालप ताचे फायनर डिटेल्स आर खरेंच सुंदर आसा. आनीक देवी जी गोंयचे कडेन कनेक्टेड आसा ती म्हणजे आर्यादुर्गा अंकोलची आनी ही बी महिषासूर मर्दिनीच्या स्वरुपांत आसा. पूण हातून कशें आसा फक्त तिका पोज दाखयल्या, द त्रिशूळ इज मिसींग, इट इज नॉट देर. आनी सकयल तुमी पळयात पांया कडेन तेणें महिषासुराक चिड्डून दवरला. सो मेटल जे आसता ते मोल्ड करप आनी तिका तातूंत लायफ किंवा दैवत्व दाखोवप इज समथींग वीच इज टू बी सल्युटेड. तेन्नाचे जे आर्टिजन्स आशिल्ले, स्कल्पटर जे आशिल्ले ते कशें हें करताले. आनी नॉर्मली कितें जाता फॉर कॉमन मॅन लायक यू एंड मी ऑल्सो आमी जेन्ना देवळान वता तेन्ना आमी फक्त भायर जी न्हेसयली अलंकार केल्ली मुर्ती पळयतात. ताजे फाटल्यान जी ओरिजिनल जी स्कल्पटेड किंवा आर्टिस्टीक जी आसता दॅट ऑलवेज वी मिस आउट ऑन. आनी ह्यो ज्यो आसतात म्हणजे इट आर व्हेरी डिफिकल्ट थिंग्स. म्हणजे सकाळ फुडें 5:30 संक वचून ते फोटो काडचे पडटात कित्याक ताजे नंतर ती देवाक ते अलंकार करचे पडटात. ओके, सो आनीक आमकां स्कल्पचर मेळ्ळा जी गोवा स्टेट म्युझियमान आसा ती बीन हाजी ती अष्टभुज देवी दुर्गा देवी विच इज फाउंड इन सांगे. म्हाका तुमकां हें सांगपाक जाय की देवकी कृष्ण नांवाची जी वर्शीप आसा ती फक्त गोंयांत सापडटा आनी ती बी तशी जेन्ना पोर्चुगेजान एटॅक केलो तेन्ना ती मुर्ती आसा ती माशेल गांवांत ताणें हाडली. आनी हातून जर तुमी पळयत न्ही हिजी फायनरी किंवा डिटेलिंग इतलें सुंदर दाखयलां की इट इज म्हणजे तिका पळयना फुडेंच देवकी आनी कृष्ण एक्चुअली देवकी इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ कृष्ण आनी ही उपासना देवकी अलॉंग विथ कृष्ण आय डोंट थिंक देर इज एनीवेर हॅपनिंग ऑर एनीवेर देर इन द वर्ल्ड. आसल्यार सुद्दां ते नंतरचें आसता कित्याक दीस इज वन ऑफ द ओल्डस्ट ब्रॉन्झ स्कल्पचर ऑफ देवकी होल्डिंग द कृष्ण बेबी कृष्ण ऑन हर वेस्ट.
आणि डिटेलिंग म्हणजे ती स्टायल जी आसा ती ताका इट इज अ व्हेरी ओल्ड स्टायल, पूण इट इज कॉल्ड एज धम्मिला हेअरस्टायल. जी हेअरस्टायल जी आसा तो केंस अशे गुटले करताले आनी ताका एक पीन तोपताले. ते इतले डिटेल येदी आसा ती मुर्ती, पूण ते मुर्तीचे फायन डिटेल्स त्या स्कल्पटरान दाखयल्या. म्हणजे ते आर्टिजन्स हॅव टू बी सल्युटेड. अनेक आमकां उपासना मेळटा ती म्हणजे कालीची, आनी गोंयांत ती काली खूब कडांनी मेळटा. जवळ 60 ठिकाणी काली किंवा कालिकेचे देवळां आमकां मेळटात. आनी तातूंत आमी जाणात की अंबिका जी आशिल्ली ती सुंदर आशिल्ली आनी तिणें कालीचे भयंकर रूप घेतलें जेन्ना शुंभ निशुंभान सांगलें की तुमी तिका आपल्या म्हऱ्यान हाडात म्हणून. आनी ते शुंभ निशुंभान चंडमुंडाक धाडलें आनी ती पळयन फुडें ती सामकी भयंकर जाली आनी उग्र जाली आनी चंडमुंडाक मारलें. चंडमुंडाक जिणें मारलें ती चामुंडेश्वरी जाली. अशीच एक चामुंडेश्वरीची मूर्ती जवळ जवळ 12th centuryची इज फाउंड इन गोवा ऑल्सो. अँड इफ यू जस्ट सी हर डिटेलिंग हे मुर्तीचे, दिस इज ऑफ द कदंब पिरियड. ही जी मुर्ती आसा ती दशभुज आसा आनी तिचे डिटेलिंग हांव तुमकां आतां दाखयतां. जेन्ना पुराणांत अशें आसा की ती जेन्ना चंडमुंडाक पळयता ती इतली काळी जाता आनी ते रागान ती जे आंग बारीक जाता, सुकून येता, हें वर्णन पुराणांत आसा. आनी ती इतली फियर्स जाता, ती उग्र रूप धारण करता आनी ती रागान आपले हे बोट जे आसा ते चापता अशें. ओके, आतां हें हांवें तुमकां पुराणांतलें वर्णन सांगलां, पण मुर्तींत ताणें इतलें सुंदर रिती तें उतरलां. यू कॅन सी शी इज बायटिंग हर नेल फिंगर विथ एंगर. ओके, सो दीस स्कल्पचर डेट्स टू 12th century. आनी नॉट ओन्ली दॅट, ते मुर्तीकार इतले एक्सपर्ट आशिल्ले की तिच्या हातान एक पाश दाखयला. पाश म्हणजे जाणा न्ही तुमी? ओके, तो पाश दाखयला आनी ते पाश इज हॉलो. यू कॅन एक्चुअली पास अ थ्रेड थ्रू दीस पाश. म्हणजे तुमी जर वूल घेतले न्ही, वूल तुमी पास करपाक शकता. लायट ना, सोफिस्टिकेटेड टूल्स ना, एनी सॉर्ट ऑफ मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्स ना, आनी स्टील दीस पीपल वर एक्सपर्ट इन मेकिंग दीज मूर्तीज which we still worship today is something very, very surprising. Itlech ni, the Murtikar has not stopped there. He has also shown the fierce form of Chamunda, where she is shown dancing on a dead body, a corpse. आणि तुम्ही पळयात चामुंडेन ताजेर पांय दवरला, ती दुसरो पांय तिणें वयर काडला. ओके, जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन हू इज बींग ऑलमोस्ट किल्ड. सो दॅट्स फायनर डिटेल्स आर बींग टेकन केअर ऑफ. आनी आर्किओलॉजिकली ह्यो मुर्ती आसतात त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी ताका लागून हांची स्टडी जावप इज द नीड ऑफ दी अवर. आनीक आमकां चामुंडा मेळटा. तुमकां उदळ सांगले त्या प्रमाणे ही चामुंडाच, पूण ती सुखासनांत बशिल्ली आसा. सो मे बी गोंयकार आमी ते थंड वृत्तीचे म्हणून तिका सुखासनांत दवरले आसतली. ही एक चामुंडेची अनेक वेरिएशन आमकां मेळटा, वीच इज अगेन स्टँडींग इन अ समभंग मुद्रा. काणकोण तालुक्यान जर तुमी आयले न्ही तर थंय अशे 2 स्कल्पचर्स मेळटात, ताका दख्खन देवता म्हणटात. परहॅप्स दे केम फ्रॉम दख्खन ऑर डेक्कन ऑर वेदर दे आर अ पार्ट ऑफ सम अदर वर्शीप, वी डोंट नो. पूण प्रॉबेबली ते सप्तमात्रिका जी वर्शीप आसता ताजी ही एक भाग आसपाक शकता. आनी दीस इज अ लिस्ट ऑफ द चामुंडा ऑर कालिका टेम्पल्स विच आर फाउंड इन गोवा आनी आर स्टील बींग एडेड. I would like to draw your attention to this. This is Raja Ravi Varman's poster painting of Saraswati. आज आमी सरस्वती किंवा लक्ष्मी म्हणून ताजे पेंटिंग्स आमी पांय पडटात. पूण एक्चुअली लक्ष्मी किंवा सरस्वती शूड बी लायक दीस अकॉर्डिंग टू मूर्तीशास्त्र. ती बशिल्ली आसपा जाय, तिच्या हातांत कमळ म्हणजे पद्म, तिच्या हातांत पुस्तक, अक्षमाला आनी विणा आसपा जाय. पूण आमी सरस्वती आनी लक्ष्मी जे पेंटींग जे ताणें केल्ले आसा ताजेर चड भर दिल्या आनी ताका लागून सरस्वतीची जी मुर्तीशास्त्रा प्रमाणे जी आयकॉनोग्राफी जी आसा ती हळू हळू आमी विसरत चल्ल्या. सो दीस इज अगेन डेटिंग टू द लेटर चालुक्यन पिरियड आनी फाउंड इन गोवा. ओनली वर्शीप ऑफ सरस्वती फाउंड इन गोवा अँड इट इज फाउंड इन पोंडा तालुका इन अ विलेज कॉल्ड मडकय. एकूच मुर्ती आसा ही सरस्वतीची. ओके, सो गोईंग बॅक I would also like to speak about महालक्ष्मी. महालक्ष्मीची खूब देवळां गोंयांत आसा आनी असो एक भ्रम आसता की महालक्ष्मी म्हणजे ग्रेट गॉडेस ऑफ वेल्थ किंवा ती पयशाची देवता किंवा ती धनाची संपत्तीची देवता. एक्चुअली महालक्ष्मी आनी संपत्ती हाका कसलेंच कनेक्शन ना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र. ओके,
जाका कनेक्शन आसा ती लक्ष्मी. लक्ष्मी इज कनेक्टेड विथ धन. महालक्ष्मी, महाकाली आनी महासरस्वती ह्यो त्रिगुणात्मक देवी आसात. तांकां महालक्ष्मीक पयशा कडेन कसलेच संबंध नाशिल्ले कारणान ती जी मुर्ती आसा ती अशी आसपा जाय. आनी गोंयांत आमकां जवळ जवळ 3 ते 4 ठिकाणी महालक्ष्मीची मुर्ती उपासना मेळटात. प्रमुख जे देवूळ आसा ते महालक्ष्मी बांदोडा. आनी जी ल्हान मुर्ती जी आमकां मेळ्ळ्यात दीज आर इन दीस फॉर्म. आनी ती जी त्या सायडीन जी आसा दॅट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम सालसेत तालुका. एक आमकां लक्षांत दवरपा जाय की गोंयची जी कल्चरल सिनारियो जो आसा तो आज आमकां दिसता इट वॉज नॉट लायक दॅट ड्युरींग द पोर्चुगीज पिरियड. पोर्चुगीज पिरियडान खूब शिफ्टिंग ऑफ डेटीज जाल्यात. म्हणजे देवी घेवन लोक नॉन पोर्चुगीज जे रुलींग एरियाज आशिल्ले थंय शिफ्ट जाल्ले आसात. आनी ताका लागून ह्यो ज्यो मुर्ती ज्यो आमकां दिसतात तांची आज अजून पर्यंत थंय वर्शीप चालू आसा. आनी ताका लागून जे एन्सेस्टरान शिफ्टिंग ऑफ डेटीज केल्ल्यो दॅट इज द रिजन वाय गोंयचे कल्चरल सिग्निफिकन्स अजून पर्यंत किंवा टेम्पल कल्चर जे म्हणटात ते अजून पर्यंत टिकून उरिल्लें आसा. ओके. I would also like to go to another form of Shakti which is associated with a male god. आणि आमी पट्ट करून अशे जेन्ना देव पळयतात शंख चक्र गदा पद्म आमी ताका लक्ष्मी नारायण म्हणटात. पूण लक्ष्मी नारायणची मुर्ती एक्चुअली अशी आसपा जाय. द लक्ष्मी शूड बी सीटेड ऑन नारायण's लॅप आनी ही शूड बी होल्डिंग हर लायक दीस इन द अलिंगन मुद्रा. आमी जे लक्ष्मी नारायण म्हणटात तो लक्ष्मी नारायण नासता, तो फक्त नारायण आसता. आनी विष्णूची 24 रुपां आसात. सो खंयच्याय देवळान आमी गेले की लक्ष्मीनारायण देवूळ म्हणटा, लक्ष्मीनारायण म्हणटा आमी ताका. आनी आमकां केन्नाय विचारल्यार सांगता हांगा नारायण आसा ती लक्ष्मी खंय, ती ताच्या पांया कडेन आसा ती लक्ष्मी म्हणटा. पूण ती पांया कडेन आसता ती लक्ष्मी न्ही, त्यो दे आर दासी, दे आर एटेंडंट्स. ओके. एक्चुअली लक्ष्मीनारायण मूर्ती अकॉर्डिंग टू द शास्त्र should be the Narayan should be there and he should be holding her in an Alingan mudra. So तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता दिस इज फ्रॉम बिचोली तालुका वेर he is holding her very gracefully. तशीच अनेक आमकां मुर्ती मेळटा उमा महेश्वराची. This is in the Archaeological Survey of India Museum in Old Goa where again he is gracefully holding her. आणि this is another one. तुमचे खातीर हांवें एक क्वेरी हाडल्या. खूब कडांनी आमकां अश्यो मुर्ती मेळटात वेर आयडेंटिफिकेशन आमकां कळना. सो आमी नारायण म्हूण कित्या वयल्यान म्हणटात शंख चक्र गदा पद्म पळयले की नारायण आसता, त्रिशूल डमरू हातान धरले की तो शिव आसता. पूण अशी एक मुर्ती मेळटा जे कडेन आर्किओलॉजिकली जेन्ना आर्किओलॉजिकल सायट्स आसता तेन्ना त्यो खंयच ताका आयडेंटिफिकेशन मार्क्स ना. वी डोंट नो हू दीस कपल इज. ओके. एट दीस टायम आयकोनोग्राफीचे जी ज्ञान आसता ते खूब म्हत्वाचें आसता. हातून शंख चक्र गदा पद्म मेळना, सो वी कॅनॉट कॉल इट लक्ष्मी नारायण. हातून त्रिशूल डमरू मेळना, वी कॅनॉट कॉल इट उमा महेश्वर. पूण इफ यू लुक एट द स्कल्पचर व्हेरी मायन्युटली यू कॅन सी हियर दिस इज गोदा and Goda is the Vahan of Gauri. So she becomes, the Murti becomes Gauri Shankar. So तिका गौरी केन्ना म्हणटात जेन्ना गोदा दाखयतात आणि पार्वती किंवा उमा केन्ना म्हणटात जेन्ना तिका सिंह हें वाहन आसता. ओके. अनेक प्रकारच्यो मुर्ती ज्यो गोंयांत मेळटात त्यो ताका आमी गजलक्ष्मी म्हणटात. ओके. आणि दीज आर फावंड इन पेडणे, सत्तरी, बिचोली अँड दे आर फावंड इन लार्ज नंबर्स. हाजे इम्पॉर्टन्स म्हणजे कितें, एक तर तांची एज आणि दीज आर नॉट स्मॉल, दे आर क्वायट बीग लायक दीस द सायज ऑफ दीस टेबल. हे मेज आसा न्ही त्या टेबलाच्या सायजीचे ते आसता. आणि तुम्ही जर बारीकसाणेन पळयत तर त्या वेळेचे ट्रेड आणि कॉमर्स विथ गोवा यू कॅन सी सम आफ्रिकन ड्रेसिंग स्टायल पीपल हियर. So maybe these people had come and they had this connection. So you can see it's a goddess of wealth. Taka Gajalakshmi म्हणटात. Again see this another beautiful one which is found in Pedne Taluka where Gaja elephants are watering Lakshmi with pots of water. And you can see the beautiful scene below where there is musician, there are warriors and displays a lot of happiness. म्हणून ती लक्ष्मी. वनदेवी or the goddess of forest. ह्योय बी गोंयांत खूब आसात. मातृदेवता वन्स अगेन ही बी वनदेवताच. हातून मुळगांव जर तुमी गेले तर धाकटी वनदेवता आनी व्हडली वनदेवता आसा. आणि अगेन दे आर कनेक्टेड टू
द फॉरेस्ट वर्शीप ऑर द वर्शीप ऑफ नेचर. आज आमी इकॉलॉजी एनवायरमेंट जे कितें म्हणटात, आमच्या पुर्वजांनी तिका ऑलरेडी देव मानिल्लो हें आमी विसरपा जायना. अगेन इंट्रस्टींग स्कल्पचर ज्यो आसात आमच्यो त्यो बोट देवी किंवा बोटीन बशिल्ल्यो देवी, ह्यो व्हेरी रिजनल व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टींग स्कल्पचर्स. हाजेर खूब लोकांनी डिस्कशन केलां, रिसर्च केला की वाय बोटीन कित्याक बसयल्या तिका. इज इट कनेक्टेड टू सम कायंड ऑफ ट्रेड? वी डोंट नो. अजून एक आसा मंडोदरी, बट आय वूड लायक टू क्लॅरिफाय शी इज नॉट रावणाज वायफ. ओके, मंडोदरी नांवाची एक देवी आसा जी बेतकी नांवाच्या गांवांत तिची उपासना आसा. हिची एक शॉर्ट स्टोरी सांगता की बेतकी इज अ विलेज वेर ती तळी आशिल्ली आनी थंयच्या लोकांक ते उदक जाय आशिल्लें. सो तांणी कितें केलें, तळी बांदपाक, वॉटर टँक बांदपाक स्टार्ट केलो. आनी तो टँक बांदतना, तळें बांदतना ताका डॅम घालचो पडटा, बांद. ओके, तो बांद घालपाक शक्य ना, तो मोडपा लागलो. कोणे तरी तांकां सांगलें तुमी हांगा नरबळी दियात. सो ते लोक सोदपाक गेले. गांवचे भायर एक आवय रावताली, 2 भुरगीं आशिल्लीं तिका. सो ते भुरग्यांक कितें तरी खावपा दितात आनी ते दोनी भुरग्यांक व्हरता आनी ते नरबळी दितात आनी तो बांद उरता आनी ते तळें आसता, म्हणजे तळें जाता. जेन्ना ती आवय येता परत घरा कडेन, ती पळयता भुरगीं ना आपल्याली, ती विचारता कितें जालें, ते सांगतात ते भुरग्यांक नरबळी ती दिवपाक व्हेली म्हणून. ती जी रडटा, आक्रोश करता, ती सांगता, आपती श्राप दिता की ह्या फुडें म्हणटा हे बेतकी गांवांत 24 पिढयो तुमी जेवची ना, अन्न शिजोवची ना. यू वील नॉट कूक हेन्सफोर्थ फॉर नेक्स्ट 24 जनरेशन. आतां ते तळे बांदून कितें फायदो, की तळ्याचें उदक ते शेताक वापरताले आनी जेन्ना ती श्राप दिता तेन्ना ते तळे बांदून कितें फायदो. सो पीपल गेट डिस्टर्ब्ड आनी ते परत तिचे म्हऱ्यान वता आनी ते सांगतात आमची चूक जाली, तुमी तुज्या भुरग्यांक आमी हें केलें, पूण ताजेर कितें तरी उशाप दी, ताजे उपाय दी. कितली जाल्यार आवय, अगेन मातृ उपासना आय एम टॉकिंग अबाउट, कितली जाल्यार ती आवय, शी अंडरस्टँड्स दॅट शी हॅज गिवन हर चिल्ड्रन फॉर अ गुड कॉज. आनी ती लोक जेन्ना तिचे म्हऱ्यान येता ती म्हणटा आपुणूय आवय, तुमी म्हज्या भुरग्या भशेन. ती आतां श्राप दिल्लो परत घेवपा जायना पूण ती उशाप दिता. ती म्हणटा 24 पिढी न्ही, 24 तास तुमी शिजोवची ना. आनी त्या वेळच्यान एक दीस थंय आसतात, त्या दिसाक जे नवी करतात न्ही, फर्स्ट क्रॉप काडटात. ओके, तो फर्स्ट क्रॉप काडून तो शिजोवचो पडटा, ते देवीक व्हरून अन्न शिजोवचें पडटा, देवीक प्रसाद दिवचो पडटा आनी ते प्रसाद मागीर प्रत्येकाच्या घरान तीर्थ म्हणून हाडून घालचे पडटा. ताजे नंतरच ते चूल पेटोवपाक ते शक्य आसता. ताजे पयलीं ते चूल पेटयनात त्या दिसा. सो दीज आर व्हेरी इंट्रस्टींग लेजंड्स. दीस इज अगेन कनेक्टेड टू जलदेवता मंडोदरी. आणि बिकॉज इट इज रायमिंग विथ मंदोदरी, पीपल हॅव कन्फ्युज्ड हर विथ रावणाज वायफ. सो इट्स नॉट द केस. सो आनी दीस इज वर्शीप ऑफ 7 सिस्टर्स, जे हांवें हाजे पयलीं हांगा लेक्चराक म्हणिल्लें आसा की 7 भयणी थंय आयल्यो आनी त्यो प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्यो. दीज आर व्हेरी ओल्ड representation of wooden mask of 7 sisters, and this is the way they are carried from one village to the other. I think I have tried to summarize Matra Devata of Goa in a short time, which requires even more elaboration. So thank you very much. आणि तुम्ही इतलो मान आणि प्रेम दिले हाजे बद्दल खरेंच थँक्यू. आणि आय थँक वन्स अगेन द प्रेसिडेंट अँड द एंटायर कमिटी ऑफ विश्व कोंकणी केंद्र फॉर गिविंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सो मच.